नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. घाना देशाच्या भेटेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेक केले संबोधीत. घानाचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन ड्रामानी महामा हांणी प्रधानमंत्र्यांक दिलो येवकार. 21 जुलय ते 21 ऑगस्ट मजगतीं संसदेचे पावसाळी अधिवेशन राष्ट्रपतींची मान्यताय. सांग्यात आयोजित केले आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यावळ मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. लाखांनी लोकांची श्रद्धा आशिल्ल्या पवित्र अमरनाथ यात्रेक आयच्यान जाली सुरवात. पयल्या पंगडात 5000 भाविकांनी घेतलो वांटो. आनी फाटल्या 2 दिसांसावन सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयांतल्या लोकजिणेचेर जालो परिणाम. फाल्यां शुक्रारा सरकारान शाळांक जाहीर केल्या सुटी. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज घाना देशाच्या भेटेर एनक्रुमा मेमोरियल पार्कांत भेट दिली. ह्या वेळार घानाचे राष्ट्राध्यक्ष महामा हेवूय त्या वेळार हाजीर आशिल्ले. घानाचे पयले राष्ट्राध्यक्षांच्या यादी खातीर हें पार्क उबारलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुष्पचक्र ओंपून तांकां आर्गां ओंपलीं. हे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना संसदेक संबोधीत केले. लोकशाय ही भारता खातीर वेवस्था न्हय जाल्यार संस्कार आसात अशें प्रतिपादन ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. भारत ही लोकशायेची जननी आसा आनी फाटल्या हजारांनी वर्सां ती प्रभावीपणान सुरू आसा अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली. I am deeply honored to address this esteemed house today. It is a privilege to be in Ghana, a land that radiates the spirit of democracy, dignity, and resilience. As the representative of the world's largest democracy, I bring with me the goodwill and greetings of 1.4 billion Indians. Ghana is known as the land of gold, not just for what lies under your soil, but as much for the warmth and strength in your heart. Your commitment to democratic ideals and inclusive progress truly makes Ghana a beacon of inspiration for the entire African continent. घानाचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन ड्रामानी महामा हांणी ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां येवकार दिवन आपले विचार व्यक्त केले. Our brothers and sisters from India, you know, the community is very vibrant and very, very, very hospitable, and we live together in peace and friendship. Now permit me to acknowledge with high commendation the presence of His Excellency Shri Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India, in this August House. You know, even before independence, we took a lot of inspiration from India. घाना देशाच्या भेटेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घानाचे राष्ट्रपती जॉन ड्रामानी महामा हांचे वांगडा शिष्टमंडळ पावण्यावेली चर्चा केली. ह्या चर्चे उपरांत भारत आनी घाना मजगती सांस्कृतिक व्यापार मानकीकरण आणि आयुर्वेदाक उर्बा दिवपा खातीर
4 कबलातींचेर सयो जाल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या भेटेक लागून घाना आनी भारत ह्या दोनूय देशां मदीं आशिल्ले संबंद आनीक घटमूट जातले असो हावेस उक्तायलो. संवसारीक मळाचेर वाडटो आतंकवाद आडोवपा खातीर दोनूय देशांनी एकचारान काम करपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है. भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है. आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है. फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है. राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं. The Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची घाना भेट इतिहासीक थारल्या. घानाचे राष्ट्रपती जॉन ड्रामानी महामा हांचे वांगडा वेगवेगळ्या विशयाचेर केल्ल्या भासाभाशी उपरांत जाल्ल्या एका सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां घानाचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान जालो. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना हो भोवमान दिवन तांचो सन्मान केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हो सन्मान दोनूय देशाच्या तरणाट्यांच्या भवितव्याक इतिहासीक संबंधांक समर्पीत करता अशी भावना उक्तायली. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर हे सध्या अमेरिकेच्या भोंवडेर आसात. वॉशिंग्टनात तांणी पत्रकार परिशदेंत संबोधीत केलें. पाकिस्तानाक लागून भारत आनी अमेरिका ह्या देशां मदले संबंद इबाडचे नात अशें तांणी स्पश्ट केलें. भारत अमेरिका संबंद हे तिसऱ्या देशाचेर निंबून ना जाल्यार ते एकमेकाच्या विश्वासाचेर निंबून आसात अशें विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी स्पश्ट केलें. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रगिन्यान, उर्जा ह्या वाठारांत भारत आनी अमेरिका हांचे मदीं सहकार्य अदीक घटमूट जाल्या अशें तांणी मुखार स्पश्ट केलें. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत जाल्ल्या झूजबंदी खातीर भारत आनी पाकिस्तान मदीं अमेरिकेच्या मध्यस्थीचो दावो करपी डोनाल्ड ट्रम्प हांचें विधान जयशंकर हांणी भायर मारलें. झूजबंदी संबंदांत भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं थेट संबंद जाल्ल्याचो दावो तांणी केलो. Strategic stability in the Indo-Pacific. And this meeting, the discussions were largely devoted to enhancing delivery on various initiatives and projects. As is the practice on such occasions, we had a very open, very freewheeling discussion on regional issues of the Indo-Pacific. A lot of that was a granular analysis of different situations, different issues of the Indo-Pacific itself. But again, in the light of recent developments, it was natural that we also spend some time discussing the Israel-Iran conflict, also what the US had done in Iran. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या शारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्षांच्या पयल्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या परिशदेचेर आयज हरियाणात मानेसर हांगा उक्तावण जालें. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी ह्या परिशदेचें उक्तावण केलें. संसदीय लोकशाय आनी राष्ट्र उभारणी बळिश्ट करपा खातीर शारी स्थानीक स्वराज्य संस्थांची भूमिका म्हत्वपूर्ण आसा अशें ह्या वेळार उलयतना ओम बिर्ला हांणी सांगलें. एक समय आया था जब राज्य की विधानसभाओं और लोकसभाओं के अंदर लोकसभा और विधानसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ जाती थी. मैं 16वीं लोकसभा से 17वीं 18वीं लोकसभा को देख रहा हूं. इसी 16वीं लोकसभा के अंदर लोग तख्तियां लेकर आते थे सदन स्थगित करने के लिए
प्रयास करते थे। कई दिनों तक सदन स्थगित होता था। 17वीं लोकसभा के अंदर भी ये परपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया। सभी राजनीतिक दल के लोग ये विचार करने लगे कि सदन स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेही बनाना है, तो हमें सदनों को ठीक से संचालित करना ही होगा। संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै सावन सुरू जातल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिल्या। केंद्र सरकाराच्या ह्या विशींच्या प्रस्तावाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मान्यताय दिल्ल्याची माहिती मंत्री रिजिजू हांणी दिल्या। 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट हे मजगती जावपी ह्या अधिवेशनात वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा आनी निर्णय जातले अशी अपेक्षा तांणी उक्तायली। स्वतंत्र दिसाच्या फाटभुंयेर 13 ते 15 ऑगस्ट मजगती संसदेचें काम बंद आसतलें अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। घेवया एक ल्हानसो विसव। साहब, खाने को भी कुछ नहीं है, लगान माफ कर दो साहब। मारो इन सबको। अंग्रेजों और साहूकार को उनकी भाषा में ही जवाब देना होगा। ये सारी संपत्ति गरीबों को लूट कर ही जमा की है ना तूने साहूकार। भारत माता के लिए मैं लड़ूंगा और इन अंग्रेजों से भारत माता को आजाद करके रहूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने शो मस्ती की पाठशाला में। बात करेंगे फ्रेंडशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर और जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, क्योंकि दोस्त तो दिल से बनाए जाते हैं, दिमाग से नहीं। फ्रेंडशिप एक जर्नी है, ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और इमोशनल वेलबींग के लिए जरूरी है। मिलेंगे जूनियर इनोवेटर से, चलेगा राहुल जी का हम सब पर जादू। 1, 2 and 3। इस रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसव येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज सांगय हांगा धर्तरी आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ह्या येवजणेची सुरवात जाली। ही येवजण प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केल्ली। पुराय भारतांतल्या 63,000 गांवांक ही येवजण चालीक लावपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या। ह्या येवजणेंत भलायकी तपासणी, कर्करोग सोद शिबीर, दांत भलायकी तपासणी ह्या सारकेल्या कार्यावळींचो आस्पाव आसा। गोंय सरकाराच्या आदिवासी कल्याण खात्यान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। गोंयांतल्या 28 गांवांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्याच्यो येवजण्यो अंत्योदय घटकां मेरेन पावोवपा खातीर सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। राज्य सरकारान ट्रायबल रिसर्च सेंटर सुरू केल्ल्याची माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली। ट्रायबलाच्यो समस्या कितें आसा, ट्रायबलाच्या मदीं वचून तांच्या मदीं रिसर्च करपाची गरज आसा। 2 गजाली खातीर, एक मुळात तांच्यो हेल्थ रिलेटेड समस्या आनी दुसरें तांचे कल्चर कितें आसा हे समजपाक जाय, ताजेर रिसर्च करपाक जाय। आणि ते पहिले ट्रायबल रिसर्च सेंटर जर आमी खंय सुरू केले आसत जाल्यार ते सांग्यार सुरू केले, हे सांग्याकारा खातीर व्हड गजाल आसा। चौथी गजाल, ट्रायबल म्युझियम। आमचे कितलेशे ट्रायबल फ्रीडम फायटर्स जावन गेले, गेली 60 वर्सां आमी तांच्या पर्यंत पावूंक नाशिल्ले। तांकां सोदून काडून तांच्या खातीर वेगळो म्युझियम एस्टाब्लिश करपाचें काम फर्मागुडी हांगासर सुरू आसा, वेगळी जागा दिल्या आणि तेही काम थोड्या दिसाच्या भितर आमी पुराय करता। हाज्या फुडें एक स्टेप फुडें वचून ट्रायबल भागातली कुणबी सारी जी विशेष करून ट्रायबलांक वेअर करताले, ट्रायबला खातीर प्रिय लुप्त जाल्ली, कोण केन्ना उलयनाशिल्लो। ट्रायबल शॉल आसतली, ट्रायबल सारी आसतली आणि आज स्वता बाब सुभाष फळदेसाईन घातलेले ट्रायबल जॅकेट आसतले। हे जर लोकां समोर हाडपाचें काम जर पयले फावटी केन्ना केलें आसत जाल्यार ते म्हाज्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सुरू जाले, हाजोय म्हाका तितकोच अभिमान आसा। ह्या कार्यावळीत केंद्रीय आदिवासी वेव्हार खात्याचे मंत्री जोआल ओराम हे खासा सोयरे म्हण हजर आशिल्ले। चाहत्यांचे ह्या वेळार उलोवप जालें।
इसमें जो प्रधानमंत्री आवास फुल्ली सेचुरेटेड होगा, ये आपका आरटी मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का 2 काम है। एक है आवास बनाना, दूसरा है ग्रामीण सड़क बनाना। 25,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री रोड को छोड़ के ये 25,000 किलोमीटर का रोड बनाएंगे। सालाना 2.5 लाख आपका पक्का मकान देंगे। आपका जल से नल, नल से जल, नल से जल, ये सब गांव में सेचुरेटेड होगा। आज इसमें आपका मेरे को जो जानकारी दिया गया है, आपका आज शायद यहाँ 11 या 12 गांव फुल्ली आप सेचुरेट करेंगे। सांगे नगर परिषद सभागृहात आयोजित केल्या या कार्यावळीत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार गणेश गांवकर, गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हे लेगीत हाजीर आशिल्ले। सभापती तवडकर हांणी आपल्या उलोवपांत केंद्र सरकार अनुसूचित जाती जमाती खातीर करीत आशिल्ल्या कार्याची तोखणाय केली। 2047 मेरेन भारत विश्वगुरू पदाचेर पावपा खातीर प्रधानमंत्री यत्न करता, ताका सगळ्यांनी तेंको दिवंक जाय अशें सभापती तवडकर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। विषय ते आम्ही सतत सांगता की अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय या तत्वाचेर गोंयच्या सर्वसामान्य शेवटच्या मनशाचो विकास करपा खातीर हे गोंय सरकारचे अभियान चल्लें आसा। आणि त्याचबरोबर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की भारत देश 1947 पर्यंत जे आसा विकसित देश म्हणून संबंध जगाक ताची नामना मेळची की त्या दृष्टिकोनाच्यान प्रयत्न करता। आणि आज धरती आबा जनभागीदारी अभियान आम्ही म्हाका खऱ्या अर्थान आज आमचे धरती आबा म्हळ्यारच भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती या वर्सा आम्ही सेलिब्रेट करता। खरें तर म्हाका सांगपाक आनंद जाता की आम्ही सगळे सांगे मोलाचे संबंध गोंय महालाचे आमी विचार केले जायत जाल्यार ट्रायबल भाव या सगळ्या अभियानाचे एक भाग आसात। आणि भाग हांव इतल्या खातीरच म्हणटा की हांव बरेच फाटल्यान वता की ह्या समाजाक की ट्रायबल स्टेटस मेळचो म्हणून प्रयत्न करणारे काणकोण आसतले, सांगे आसतले की केपें आसतले, ह्या सगळ्या भागाच्या लोकांचे अभियान या अभियानात जे आसा जेन्ना भागीदारी आसा सगळ्यांत मोठी भागीदारी आसा या लोकांची आसा। सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयान दिव्यांग व्यक्तींच्या सशक्तीकरणा खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 खातीर अर्ज मागयल्यात। दर वर्सा 3 डिसेंबराक आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दीस मनयतात। ते निमतान हे प्रतिष्ठीत नागरी पुरस्कार दिव्यांग व्यक्तींक तशेंच संस्थांक तांचे सशक्तीकरण आनी तांणी केल्ल्या उत्कृश्ट कामगिरी आनी योगदाना खातीर तांचो भोवमान करतात। ह्या पुरस्कारां खातीर ऑनलायन नामांकन प्रक्रिया 15 मे 2025 सावन सुरू जाल्ली, जाल्यार 25 जुलय ही अर्ज करपाची निमाणी तारीख आसा। फातोर्डेचे आमदार आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली आमदार विजय सरदेसाय हांणी आयज दिवचले झांटये स्क्वेअर सभाघरांत आमचो आवाज विजय ह्या कार्यावळी वरवीं लोकांच्यो समस्या आनी प्रश्न जाणून घेतले। दिवचल आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या लोकांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवन आपल्यो कागाळी आनी अडचणी आमदार सरदेसाय हांचे वांगडा मांडल्यो। ते उपरांत विजय सरदेसाय हांणी खबराकारांक ह्या कार्यावळी विशीं म्हायती दिली। आज जे आमी लोकांक मेळ्ळ्या म्हळ्यार दिवचलचे आनी सत्तरीच्या तालुक्यांतले तर सारांश असो घेवं येता की सर्वसामान्य मनशाक चड करून जो शेतकरी आहा आनी मायनींग एक्टिविटी सुरवात जावन शेतकऱ्याक जो त्रास जावपाचो आहा आनी जो त्रास जाता ताका सरकार कांयच कसलोच आदार करूंक सोदना अशें लोकां कडेन आयकतकच दिसता। दुसरें म्हणल्यार जमनी मालकी हक्क जो आहा जमनीचो जो कितले वर्सां मेळूंक ना, जो पुर्तुगेजांनी कितें एक आल्वारा म्हणून दिल्लो तो तांकां जो मेळूंक जाय आशिल्लो तो अजून मेळना। मया म्हणल्यार मया कॉम्प्लिकेट जाल्ल्या हेचे इवॅक्यू प्रॉपर्टीचे सोल्युशन मेळना। नवे रॅकेटां म्हणटा ती सरकारान जमनी अलॉट करून युनिवर्सिटीज म्युझियम कसले कसले नवे प्रोजेक्ट्स हाडपाचे केल्या, जे प्रोजेक्ट्सांचे इम्पॅक्ट समाजाचेर जातलो, शेतीचेर जातलो, लोकांच्या देवळांचेर जातलो। सो बेसिकली सारांश असो की पुर्तुगेज परवडले
पूण हे न्ही. सत्तरी तालुक्यातल्या राना वाठारात पर्येच्यो आमदार डॉक्टर देविया राणे हांणी मॉन्सून ट्रेकिंग कार्यावळीक 5वो पावटो दाखयलो. यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या गोंय फांट्यावरवी वेस्टर्न घाट वाठारांत ठाणे डोंगोर्ली ह्या राना वाठारांत ही मॉन्सून ट्रेकिंग कार्यावळ आयोजीत केल्या. अमेरिकेत आयोजित केल्ल्या क्वाड देशाच्या विदेश मंत्र्यांचे बसकेत पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो खर उतरांनी निषेध केला. हल्ल्याच्या संबंधित आरोपी दहशतवादी संघटना आनी तांकां अर्थीक मजत दिवपी घटक हांचे आड खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या बसकेत विदेश मंत्र्यांनी केल्या. एकवटीत राष्ट्राच्या वांगडी देशांनी लेगीत ह्या कारवाये खातीर सहकार्य करचे अशी मागणी ह्या बसकेत केल्या. भारतात डेंग्यू प्रतिबंधा खातीर येता त्या 2 वर्सांत स्वदेशी बनावटीचे वासीन तयार जातले अशी माहिती ICMRचे NIE संचालक डॉ. मनोज मोरेकर हांणी दिल्या. भारतान बेगीनूच जापानी मेदुजोराड वासीन उपलब्ध जातले अशें तांणी म्हळें. ICMR देशांतल्या 5 केंद्रांचेर ह्या वासिना खातीर अभ्यास करता अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. एक अभी डेंगू की नई वैक्सीन पैनेशिया बायोटेक्नोलॉजी ने बनाई है. तो ये डेंगू वैक्सीन जो है वो लाई अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, टेट्रावैलेंट वैक्सीन है. चारों भी सीरोटाइप डेंगू के वो वैक्सीन के अंदर है और इसकी फेज 3 ट्रायल अभी ICMR कोऑर्डिनेट कर रहा है और पूरे भारत में 20 सेंटर में ये स्टडी हो रही है और उसकी टोटल सैंपल साइज है अबाउट 10,000. सो अभी अब तक हमने 8,000 पार्टिसिपेंट को एनरोल किया है और वी विल नाउ फॉलो दिस पार्टिसिपेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years. पवित्र अमरनाथ यात्रेक आयज हर हर महादेव आणि बम बम भोला ह्या घोषणांनी उमेदीन सुरवात जाली. पयल्या पंगडांत 5,892 यात्रेकरूंनी वांटो घेतला. हातूंत 2,489 भावीक बालताल मार्गान आणि 3,403 अनंतनाग मार्गान अमरनाथ यात्रेक गेल्यात. अंदू वर्साची यात्रा 9 ऑगस्ट मेरेन सुरू आसतली. आता मेरेन यात्रे खातीर 3,31,000 भाविकांनी नोंदणी केल्या. भाविकांच्या सुरक्षे खातीर जायती वेवस्था तैनात आसा. पहलगाम हल्ल्या उपरांत ह्या वाठारांतली सुरक्षा अदीक खर केल्या. भारता आड इंग्लंड पंगडा मदीं दुसरो कस लावपी क्रिकेट खेळ कालच्यान बर्मिंगहॅमच्या एजबेस्टन मैदानाचेर सुरू जाला. काल पयल्या दिसा भारतीय पंगडान 5 गडे वगडावन 310 धांवड्यो केल्यात. यशस्वी जयस्वालान 87 धांवड्यांची खेळी केली जाल्यार पंगडाचो मुखेली शुभमन गिल हांणी नाबाद 100 करून भारताचो खेळ सांबाळून दवरलो. रवींद्र जडेजा आनी शुभमन हांचे मेळून 99 नाबाद भागीदारी जाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळान हालींच मंजूर केल्ल्या खेळा धोरणाचे देशाभरांतल्या खेळगड्यां कडल्यान येवकार मेळटा. पॅरा नेमबाज स्वरूप उन्नाळकर हांणी दूरदर्शना लागीं उलयतना ह्या धोरणाचें समर्थन केलें. केंद्र सरकाराच्या नव्या खेळा धोरणाक लागून पॅरा खेळगड्यांक बरो लाव जातलो अशें मत तांणी उक्तायलें. ह्या धोरणाक लागून खेळ प्रशिक्षण साधन सुविधा आनी स्पर्धात्मक संदी हाका तेंको मेळटलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. नवीन राष्ट्रीय क्रीडा धोरण जे काल जाहीर झालेलं आहे त्याच्यामध्ये पॅरा खेळाडू दिव्यांग खेळाडू जे आहेत त्यांच्यासाठी खास सोय करण्यात आलेली आहे. नॉर्मल ॲथलीट प्रमाणे पॅरा खेळाडूंनाही स्थान देण्यात आलेलं आहे आणि त्याचा बेनिफिट हा प्रत्येक पॅरा खेळाडूला होईल. जसं की मी पण एक पॅरा खेळाडू आहे आणि 2 ऑलिम्पिक खेळलेले आहेत, पण 2 ऑलिम्पिक खेळेपर्यंत मला जो काही स्ट्रगल झाला तो इथून पुढच्या जनरेशनला तो कमी होईल. राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाचा उपयोग पॅरा खेळाडूंना होईल आणि नक्कीच येणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये आणि 2036 ऑलिम्पिकमध्ये याचा रिझल्ट आपल्याला नक्कीच बघायला मिळेल. पुराय गोंयांत बुधवार आनी आयज दनपार मेरेन उटंगराच्या पावसान झोडपून काडला. कांय जाग्याचेर वादळी वारें आनी हुंवारग्रस्त परिस्थिती निर्माण जाल्ल्या कारणान जनजिणेचेर परिणाम जालो. सकल भागांत उदक तुंबिल्ल्यान येरादारीचेर लेगीत परिणाम जालो. उटंगराच्या पावसाक लागून पारोडे केपें हांगचो रस्तो उदका पोंदाक गेल्ल्या कारणान केपें मडगांव येरादारी चांदोर मार्गान वळयली. वाळपंयत काल एका दिसांत 156.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. मुरगांवांत लेगीत 115.6 इंच पावस नोंद जाला. गोंयांत 24 वरांत सरासरी 6.34 इंच पावसाची नोंद जाल्या. धारबांदोड्यांत सगळ्यांत चड 9.3 इंच पावस जालो. मानसवाडा चिमल हांगच्या एका घराची संरक्षण
भिंत कोसळिल्ल्याची घडणूक जाल्या. मजगतीं हरमल भटवाडेंत मुखेल रस्त्याच्या कुशीक रस्त्यावेलें उदक साचून येरादारीचेर परिणाम जालो. उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नायक, आमदार जीत आरोलकर हांणी घडणूक थळाक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. बुधवार सावन राज्यांत सेगीत सुरू आशिल्लो पावस आयज मेरेन सुरू आसा. कांय गांवांनी न्हंयेंत उदकाची पातळी वाडून हुंवार आयिल्ल्यान जनजिणेचेर परिणाम जाला. दिवचल तालुक्यांत सुर्लाच्या पोरन्या पंचायती लागीं झाड उमटून दुचाकी वेल्यान वचपी मनशाचेर पडले, मात सुदैवान ताका कांयच जालें ना. मुळगांव, आमोणे आनी हेर भागांत लेगीत झाडांची पडझड जाली. पावसाक लागून वाळवंटी आनी दिवचलच्या पार न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडल्या. संकश्ट निवारण पंगड आनी राज्य प्रशासन मजत कार्याचो वावर करीत आसा. हवामान खात्यान फाल्यां उटंगराच्या पावसाचो अदमास उक्तायल्ल्याच्या फाटभुंयेर राज्य सरकारान फाल्यां शुक्रार तारीख 4 जुलय दिसा शाळांक सुटी जाहीर केल्या. हे विशींचे परिपत्रक शिक्षण खात्यान जाहीर केलें. शिक्षण संचालक शैलेंद्र झिंगडे हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिली. IMDन आज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट दिला. कालूच म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली, पळय एसेस कर सिच्युएशन कशें आसा तें आनी त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेवया म्हणून. सो हांवें सगळ्या ADIक सगळ्या तालुक्याच्या इन्स्ट्रक्शन दिली म्हाका अपडेट दी म्हणून. सो म्हाका 3-4 तालुक्यांतल्यान टू बी स्पेसिफीक केप्यां, सत्तरी, पेडण्यां थोडे कडेन अशे रस्ते उदकान बुडले आनी पावस पडत आसा. सो अशें म्हाका फिडबॅक मेळ्ळे. सो ऑनरेबल CMाक हांवें तें सांगलें आनी डिसिजन वॉज टेकन की फाल्यां इन द सेफ्टी ऑफ इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टुडंट, सेफ्टीक लागून पावस पडटा म्हणून न्ही, थोड्यांचें एक हें आसता की भुरग्यांक पावसाची संवय जावपाक जाय. पावसाक लागून अशी सुटी अशी ही न्ही, पूण कितें जाता रस्ते बी बुडल्यात आनी ते येता वता आसतना भुरग्यांक किंवा इवन टिचर्सांक मातशी रिस्क आसूंक शकता, स्पेशली सकाळीं बेगीन स्कुलाक वता आसतना. त्या खातीर कन्सिडरींग सेफ्टी आमी फाल्यां सुटी डिक्लेअर केल्या टिचरांक आनी भुरग्यांक. हिमाचल प्रदेश, उडीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश ह्या राज्यांनी सध्या हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या. हिमाचल प्रदेशांत फाटल्या सप्तकांत जाल्ल्या ढगफुटीच्या कारणाक लागून सुमार 50 परस अदीक लोकांक मरण आयलें, जाल्यार 100 परस अदीक लोक बेपत्ता जाल्यात. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पंगडाचो सोद आनी मजत कार्य सुरू आसा. उडीसांत सुवर्णरेखा आनी बुद्धबलंगा ह्या न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान हुंवारग्रस्त परिस्थिती निर्माण जाल्या. बालासूर जिल्ह्यांत सुमार 60 गांव उदकापोंदाक गेल्यात. येरादारीचेर लेगीत व्हडा प्रमाणात परिणाम जाल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्या. पळय आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 27 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आतां मेरेन राज्यांत 53.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. घाना देशाच्या भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेक केले संबोधीत. घानाचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन ड्रामानी महामा हांणी प्रधानमंत्र्यांक दिलो येवकार. एकवीस जुलय ते 21 ऑगस्ट मजगतीं संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, राष्ट्रपतींची मान्यताय. सांग्यात आयोजित केली आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण. लाखांनी लोकांची श्रद्धा आशिल्ल्या पवित्र अमरनाथ यात्रेक आयच्यान जाली सुरवात. पयल्या पंगडांत 5000 भाविकांनी घेतलो वांटो. आनी फाटल्या 2 दिसां सावन सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयांतल्या लोकजिणेचेर जालो परिणाम. फाल्यां शुक्रारा सरकारान शाळांक जाहीर केल्या सुटी. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.